विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। ब्रिस्तारा केरी हांगसर भाजपाची बसका जाली। ह्या बसकेक दयानंद सोपटे, दामू नायक, वीज मंत्री काब्राल आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। येता ते 23 तारीख आमी सकाळी फुडें आमच्या बुथार अवेलेबल जावंक वचोंक जाय आनी आमी हे पळोवंक जाय की आमची जी कोण आसा वोटींग घालतात तांकां आमी पयल्यान पयली भायर काडपाक जाय। महिलांक मागीर कामां आसता पूण ती आमी कामां एक दीस आमी देगेक सोडया आनी पयली आमी आमच्या बुथाचेर रावया। आमच्या बुथाचेर सगळे आमची कोण म्हणजे वोटर आसा तांकां आमी पयली हाडया। दुसरे आसा आमचे लोकसभेचे इलेक्शन सेम डेटीर तेच दिसा आसतले 23 तारखेक। त्या दिसा आमी आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे उमेदवार माननीय आमचे भाऊ श्रीपाद भाऊ नायक ह्या केंद्रीय आयुष मंत्रालय हेंच्यांनी पयल्ले आसा। आयुष मंत्रालयाचें सगळें काम केल्लें आसा। आमकां अशेंय दिसता की भाऊ चडसो फावट आमकां मेळनासलो कित्याक जेन्ना देशाचे ताका आयुष मंत्री हे आसले त्या टायमार तेंच्यांनी बाकीचे सगळे देशभर तेंचें काम आसतालें। आमी जेन्ना भाऊक निवडून दिले आमी आमचे खासदार केले आनी ते आयुष मंत्रालय तेंच्या हाती मेवळे तेन्ना आमी चिंतपाक जाय भाऊचे राग करून काय फायदे ना। या भाऊची कामां आसा आमी आयज प्रत्येक जाणा पळयता आनी भाऊ सारकें व्यक्तिमत्व आसा हेच आमकां परत हांगा जाय। आमचो जो विशय हे वाठाराचे आमचे सेवा करपी भाव आसा भयणी आसा तेंचे खातीर आमचे जे टॅक्निकल टर्म्सा भितर फुडें आनी कसलेच त्रास जावचे न्ही हो विचार आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा आनी ते कशे आमी प्रत्यक्षात कायद्याचे निमतान हाडटले हे आमी तुमकां थोड्या दिसांनी जेन्ना इलेक्शन जातलें तुमकां कळून येतलें। म्हणजे हांव कित्याक सांगूंक सोदतां आमकां गोंयभर म्हाज्या मतदारसंघात मायनिंगाचो विशय मेजर मायनिंग आयर्न ओर मायनिंग ह्या वाठारांत ना पूण हांगा मायनर मिनरल आसा। हे सगळे विचार आमचे दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमी बसलेले आसा आनी कायमचे सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न आसतलो। मनातून ठरयल्लें आसा की खंयच्याय परिस्थितीन ज्या पद्दतीन 2017 दयानंद सोपटे निवडून दिलो त्याच पद्दतीन 2019 आणि जास्त मतांनी निवडून घेवपाचो निश्चय तुमी केला म्हणून ज्या ज्या जाग्यार वयता त्या त्या जाग्यार तुमची उपस्थिती जास्त आसा। साहजीक आसपाक जाय कारण 32,000 मतदाते ह्या मांद्रे मतदारसंघात आहात आनी तातूंतले 16,000 प्लस हे आमची भगिनी आसात आनी 15,000 प्लस हे आमचे भाव आसात। चड सांगना एक सांगता सगळे म्हणटात की आमी नक्की जिंकले मागीर ते 2 फावटी रिपोर्ट जो केलो म्हणजे सर्वे रिपोर्ट ते सांगतात आमी नंबर 1 काल कोण म्हणपाले आमचे लिडर IBP ते नंबर 1 जावन एक विनंती करता नंबर 1 आज आसा तो नंबर 1 आमकां 23 तारखे पर्यंत दवरपाक जाय। एकंदरीत BJPचे कशें चित्र आनी एकंदरीत कितें दिसता लोकां मदीं उत्साह आसा आनी तो उत्साह म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टीन केल्ली जी विकासाची कामां आसा त्या कामाच्या संदर्भात लोकांक सगळी जाण आसा आनी एकंदर लोकांक स्थिर सरकार जाय आनी त्याच बरोबर 5 वर्सां जो विकासाची जे बुनियाद जी मनोहर पर्रीकारान पयलीं घातिल्ली ती फुडें व्हरपा खातीर एक प्रकारचे सगळ्यांक एक मजबुतीकरण सपोर्ट लोकांक दिवपा खातीर उमळशीक आसा आनी त्या अनुशंगान ज्या तरेन हांव सगळे कडेन पळयतां की लोकांचो एक निर्धार आसा निश्चय आसा की विकासाच्या ह्या सरकाराक आपलें मत दिवचें। 2017च्या निवडणुकीत ज्या पद्दतीन दयानंद सोपटेन जशी मतां काडली तशीच मतां ह्या निवडणुकीत दयानंद सोपटे बरोबर आसतली कितें दिसता एकंदर? निश्चितच पण एकंदर जे वातावरण जर अशें जर पळयलें जाल्यार प्रत्येक जाण जोर लायता पण केंद्रान आशिल्लें नरेंद्र मोदीचें सरकार त्याच बरोबर ज्या तरेन केल्लें काम आनी 5 वर्सां फाटल्या वेळाचेर गोंयांत जे केल्लें काम हे सगळें जर पळयलें जाल्यार तो उत्साह लोकां मदीं अजुनूय आसा आनी हांगसरले लोक खूब बरे तांकां जाण आसा राजकारणाची निश्चितच विकास कामां खातीर ते आपली पसंती आनी पावती दितले। कितले आदाराचे लीड हांव सांगूंक शकना पण बऱ्यापैकी लोकांचो जो कल आसा तो पळयलो जाल्यार प्रचंड हो शब्द तातूंत भितर आसा।